गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान आतां पर्यटकांक त्रास दिवपी रस्त्या कुशीच्या टावटिंग आनी बेकायदेशीर वेवसायांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या। झिरो टॉलरन्स धोरण चालीक लावन गोंय पुलिसांनी राज्यभर व्हडा प्रमाणात कारवाय चालूच दवरल्या। पळयात। टावटिंग, पर्यटकांक त्रास करप आनी रस्त्या कुशीची बेकायदेशीर हालचाली विरोधात गोंय पुलिसांनी खर भूमिका घेतल्या। 2025 वर्सा टावटिंग प्रकरणात 596 जाणांचेर कारवाय केल्ली, तर 2026 31 मार्च मेरेन 228 जाणांचेर कारवाय जाल्ल्यान ही मोहीम सेगीत सुरू आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाला। जिल्लो प्रमाण 2025 वर्सा उत्तर गोंयांत 382 आनी 2026 वर्सा आतां मेरेन 168 केशी नोंद जाल्यात। दक्षिण गोंयांत 2025 वर्सा 214 आनी 2026 वर्सा 60 केशींचेर कारवाय जाल्या। ते भायर बेकायदेशीर रस्त्या कुशीक विकपी आनी अतिक्रमण करप्यांचेरूय पुलिसांनी खर कारवाय केल्या। 1 जानेवारी ते 9 एप्रिल 2026 मेरेन राज्यभर 649 प्रकरणां सापडली। तातूंत 474 प्रकरणां उत्तर गोंयांत आनी 175 प्रकरणां दक्षिण गोंयांत आशिल्ले। गोंय पुलिसांनी स्पश्ट केला की पर्यटकांक टावटिंग करपी आनी त्रास दिवपी खंयचेय परिस्थितीत सोंसचे नात। तशेंच नागरिकांनी असल्यो घडणुको बेगोबेग लागच्या पुलीस स्टेशनांक कळोवचें अशें आवाहन केलां। सुरक्षीत आनी शिस्तबद्ध वातावरण सांबाळपा खातीर गोंय पुलीस कटिबद्ध आसात अशेंय ताणें परत एक फावट स्पश्ट केलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।